61 दिसांची नुस्तेमारी बंदी सोंपली। आयज फांतोडेर सावन नुस्तेमारी सुरू जाल्या। 2 म्हयन्या उपरांत परत नुस्त्याच्या बाजारात नुस्त्याच्यो राशी दिसल्यो। पूण गांवांत गेल्ले कितलेशेच कामगार परत येवंक ना। फक्त 10 ते 20% कामगार परत आयल्यात। ताका लागून पयल्या दिसा चडशे नुस्तेमारी बोटी दर्यांत वचूंक नात। एक जुनाक सावन सुरू जाल्ली 61 दिसांची नुस्तेमारी बंदी शुक्रारा राती सोंपली। शेनवारा फांतोडेर सावन नुस्तेमारी सुरू जाल्या। 2 म्हयन्यांच्या ह्या काळान मोटरायज्ड बोटींचेर नुस्तेमारी करपाक बंदी घाल्ली। गांवांत गेल्ले कितलेशेच कामगार अजून परत आयिल्ले ना। अंदू नुस्तेमारीचो बरो मौसम आसतलो म्हूण नुस्तेमार आस तुगतायतात। पूण आयज आमचे बोटी खूब वचपाचे जाले। कांय आमचे क्रू मेंबर येयलेले ना। हिंगा 10% पासून पणजे मालयम जेटीन क्रू मेंबर कोण येयलेले ना। ताका लागून एक पासून बोट रेडी जावना। म्हाका दिसता फाल्यां 2 तारीख आमचे एक 10-15 फिशींग बोटी वयतले। पर्सीन बोटी व्हडले बोटी कोण वचपाचे ना। आयज आमकां गेल्या त्या वर्साच्यान मातशें सोलार सुंगटां जावं नुस्तें गेल्या त्या वर्साच्यान बरें ना। गोंया सयत महाराष्ट्र, कर्नाटक आनी केरळांतय नुस्तेमारी बंदी आसली। ह्या 2 म्हयन्यांत नुस्त्यांक उजो पेटिल्लो। आतां नुस्तेमारी परत सुरू जाल्ल्यान गोंयकारांक थाकाय मेळ्ळ्या। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट। पत्रकार लोकशाहीचो चवथो खांबो। पत्रकारांकडेन सामान्य लोक मोठ्या विश्वासान पळयतात। उपमुख्यमंत्री फ्रांसीस म्हणटा लोकां मुखार पत्रकारांनी खरी परिस्थिती पावोवपाक जाय। लोकांचो पत्रकारितेवेलो विश्वास सांबाळपाची गरज आसा। गोंय पत्रकार संघटनेन पणजे पत्रकार दीस मनयलो त्या वेळार फ्रांसीस उलयलो। पत्रकारितेचेर सोशल मिडिया ल्हवू ल्हवू जोड जाता अशें मत ज्येश्ठ पत्रकार संदेश प्रभुदेसायान मडगांव उक्तायलें। दक्षिण गोंय पत्रकार संघटनेच्या पत्रकार दिसाच्या सुवाळ्याक तो उलयतालो। पत्रकार हो आमचो चवथो स्तंभ। ताजेर समाजाचो मोठो विश्वास आसा। इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज दॅट हॅज टू बी करेक्ट। ते जर सारकें नासत जाल्यार पीपल वील लूज फेथ, पीपल वील लूज कॉन्फिडन्स। परंतु आमची ब्युरोक्रेसी खूप स्लो असल्या कारणान पत्रकार अनेकदा अप्लाय करता पण तांकां लाभ मेळना। हांचे सगळ्यां खातीर तातूंत तरतूद आसा त्या योजनेत, पण खुबशे जाणांक खबर नाशिल्ले ते। अशी आशा आसा की पत्रकार कृतज्ञता निधी या योजनेन सुदारणा जातली आणि यापुढे जेन्ना जेन्ना पत्रकारांचेर अडचणी येतल्यो, संकट येतले तेन्ना कितें तरी तत्काळ मदत पत्रकारांक मेळटली। आज पत्रकार उरली ना। एका सारखे पत्रकार जावप शक्य ना, कारण आयच्या हातूंत भितर पत्रकार कोण ना। वी आर ऑल मिडिया एम्प्लॉईज, आमी नोकर। गुगला सारखी सर्च इंजीन जेन्ना येवपाक लागली तेन्ना काल पर्यंत जी माहिती आमकां मेळपा खातीर पेपर वाचचे पडटाले त्या माहिती खातीर आमकां पेपराची गरज उरली ना। देयर वॉज एन एक्सप्लोजन ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी। ऑलरेडी खबर आसा माहिती दिवपाचें काम लोकांक ऑलरेडी खबर आसा आणि ती न्यूज क्रिएट केली जाल्यार खंय क्रिएट जाता हांगा आमकां सगळ्यांत पयलीं मेळपाचें काम आमकां ते कोण तरी व्हॉट्सएपा वयल्यान धाडटकर आमकां कळटा आनी ताजे नंतर आमी ती फॉलो करतात। राष्ट्रपती अब्दुल कलाम आमचो आदलो तेजी दफन भुरगें आनी बॉम्ब स्फोटाचो आरोपी याकूब मेमन हेजो दफन एकाच दिसा जालें। आनी तुमी जर टीव्ही पळयला, तुमी जर तुमचे पेपर वाचल्या, सगळ्यांत चड कवरेज याकूब मेमनान मेळ्ळी। कित्याक? दक्षिण गोंय जिल्लोधिकारी कार्यालयाकडेन शेनवारा अपहरणाच्या बोवाळाक लागून तणाव आनी येरादारीची घचमुड्डी जाली। कॉलेजीचो भुरगो मॅक्विन परेरान आपल्याक एका महाराष्ट्राचो नंबर आशिल्ल्या इनोवात घालून किडनॅप केल्ल्याचो आरोप केलो। इनोवाचो आनी मॅक्विनाच्या 2 व्हिलरां मदीं वेर्णा एक्सिडंट जाल्लो। ते उपरांत ताका इनोवात घालून मडगांवां हाडलो। मडगांवांत इनोवा चायेक म्हणून रावली तेन्ना मॅक्विन पळ्ळो आनी लोकांनी मॅक्विनाक बडोवपी कथीत किडनॅपरांक माफी मागपाक लायली। गाडयेन 3 दादले आनी एक बायल आसली। तांची गाडी फोडली। पुलिसांनी आरोपींक अटक केली। डबट मारला मुगे बेन्ना एक्सिडेंट जालो मुगे बेन्ना एक्सिडेंट जालो ते म्हाका सांगता बेगीन गाडयां बसली भितो ते सांगता समज तूं पयस फारी कोन्न आयला तुगे रॉड घेवन मारतो आनी तुगे मुगे एक्सिडेंट जाला बेन्ना हय तेंगे गाडयेच्या फाटल्यान लागला।
मिस्टेक मोजी ते हांव मानून घेता म्हणल्यार तेन्ना गाड्याक आनी भितर घेवन येयले होय कुछ नहीं क्या हम नहीं मारा सर, सच्ची बात करें, माँ कसम माँ कसम करके बोलता हूँ सर, खुदा कसम करके बोलता हूँ सर, मारा नहीं, उसने बोला लड़की ने इसके वजह नहीं तो उधर ही हम रुकते थे। अरे सर हमको इधर आने का था, वो बोला क्या हमारा अंकल आए जाएगा उधर, इसके वजह से हम इधर लेके आए, नहीं तो क्यों? अरे रॉड नहीं, वो वजह से लेकर बैंक का काम था, इसकी वजह से हम आ रहे थे, वो मारने के लिए नहीं आए थे सर। तुम वो बच्चों को उधर से नहीं सर, हम भी बच्चे जैसे है ना सर, हम क्यों मारेगा? नहीं मार, गाड़ी से गिरा था सर, इसलिए हुआ गाड़ी से उधर गिरा है सर। थिंक एक्सिडेंट जालो बॅन एक्सिडेंट त्याने फॉरगिवनेस मागिल्ली आनी आपल्यान म्हणलें आपल्या अंकलाक मागीर सांगता आनी हाडटा म्हणून तर मी तें आयकलो नाही तेंच्यानी ते गाडीन गाडीन हाडला मी टाटो कडेन आनी मागीर माल तेका भितर तेका बोला ती च्या पिवपा रावले च्या पिन आनी मागीर तेका मारूंक लागले मी ते सगळे मॅडम रॉडांनी मारतलो आनी कितून मारतले करीत आहाय मी ते The boy who claims that he was beaten up suddenly came in the middle of the road with both his hands up, he stopped the vehicle, came running to me at the door and he said, I am beaten up in the car. So immediately I had two constables with me, my PSO and the police officer. Both of them got down and rescued him first. Thereafter the remaining followed. लायट आनी उदकाच्या नित्याच्या कटकटीक लागून तिडकले नुवे मतदारसंघातले लोक रस्त्यार देवले. पावसा दिसांनी परत लायट वता, तातूंत लायटीची बिलां हिसबाभायर वाडल्यात म्हणून लोक बेजार. ह्या लोकांक काँग्रेसीन तेंको दिलो. लोकांनी जिल्लोधिकाऱ्याक निवेदन दिलें. लायटीची वाडिल्लो प्रेस फाटीं घेवचो म्हूण लोक मागतात. आमगे लायटी बील आनी नळा बील जायत पाट सगळे म्हयन्या वाडोवन येताय पूण आमी जायते इशू केले पूण आमगे कांय क्लियर जावना तेका लागून आयज लोक रस्त्यार येयला गव्हर्मेंटा मुखार हाडपाक की आमकां चोडोवन येयला बील आनी चोडोवन येताय आनी दुसरे म्हळ्यार पयलीं आसलो तेश कोन बील दवरचें. हे पाटी लायटीची जावं उदकाची बिलां सारकी चड येयले, डबल टिबल येयले थोड्यांक. हे आमगे गरीब लोकांक गरीब गव्हर्मेंट 2000 दिता आनी 4000 बील दिता. हेका लागून आमी आयज सगळे रस्त्यार येवचे पडले कित्याक हे लोकांक आमकां बील हारी करूंक जायनाय. बील येताय ती बरी आहाय, आमकां सर्विसूय सारकी ना, उदक सारकी ना, लायट सारकी ना, दिसा 10 पाट लायट वयता, उदक तांबडें येता आनी उदक दीस बरें आमकां आसना. एक दिसा 24 वरां मदीं आमकां 1-2 वर केन्ना उदक मेळ्ळ्यार बरें जालें, 10, 11, 12 तेश कोन्न आमकां टँकरान उदक लोकांक सप्लाय करूंक पडटा. आपसे यही है कि आप सब लोग मिलकर इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो कि गरीब विरोधी है, मजदूर विरोधी है, उसके खिलाफ हमें लड़ाई लड़ना है. घेऊया एक विराम.